मायना कुट्टरीच्या पंचबाट वाठारात सत्यवान नायक हांच्या घराक उजो लागून पुराय घर लासून गोबर जाले। या घडणुकेची माहिती उजो पालोवपी दळाक मेळे उपरांत तांणी घडणूक थळार वचून उजो नियंत्रणात हाडलो। विजेची उपकरणां, भांगर, पयशे लासले। सुमार 10 ते 15 लाखांचे लुकसाण जाले। तशेंच एका सुन्याकूय उज्यात लासून मरण आयले अशी माहिती उजो पालोवपी दळाच्या अधिकाऱ्यान दिली। उजो लागला म्हूण बाचबाट मायना कुट्टरी पंचबाट मायना कुट्टरी। सो इमिजिएटली आमची गाडी येयली। हाऊस नंबर 277/6 सत्यवान नायक म्हणून तो ओनर येतो घराचो। जेन्ना ऊस पेटलो तेन्ना ह्या घरांत कोण नाशिल्लो, हें घर बंद आशिल्लें आनी तेंचे शॉप आसता सिने गिशांता सिने लाता कडेन तेंचे शॉपां ते बापूय आनी पूत दोगांय थिंगा गेल्ले, सगळे बंद करून लायटी बायटी सगळे ऑफ करून। सो हिंगा उज लागलो आनी तेंचे कोणाक खबर ना म्हणून आमकां सगळ्यांनी तेणी लोकल उजो पेटला तेन्ना इमिजिएटली आमकां इन्फॉर्मेशन दिलें। एक्चुअली ते पोंडिसान आमकां आयले, हेडक्वॉर्टर कंट्रोल रूम आसा। इमिजिएटली हिंगा येयले, ही वाट तुमी पयली आसतली। तिका कारगिलूय म्हणून पॅट नेमान उल मारता, कित्याक वयर सावन सकयल येवपाक गाडी उबी येवपाक बरी मुश्कील आसता, कित्याक तेका चोडटी आहा, भरपूर स्टीप स्लोप। सो हिंगा तरी आसतना ते थिंगा रावन होस सोडून तेणी हिंगा सगळी हे उजो पालयला। सो ही शेड तेजी आहा टेम्पररी अशी आसलेली। टेम्पररी म्हणजे हाऊस नंबर आहा 277/6 म्हणजे ही टेम्पररी शेड तेजी। मुखार फाटल्यान तेजे फातरांचे आहा। सो फातरांचे ते नळ्यांचे वयर शेड हे आसलेलें पळय रुफिंग ते सगळे लासोन गेले। सो तेंची टीव्ही, फ्रीज, बेड्स, 2 आल्मिरा, एक स्टील आणि एक वुडन आनी जो कपडे आनी भांगारूय तेन्ना लासला म्हणटा। भांगार आनी पयशे आसले भितर ते सगळे लासोन गेले। सो तांकां हांवें कळलें ते लेट येयले। सो हिंगा कांय काडूंक मेळोंक ना। तेजे म्हळ्यार उजो चूड जालो सगळो आनी एक सिलिंडर आसलो तो ब्लास्ट जावना म्हळ्यार तेणी आमच्या भुरग्यांनी तो सिलिंडर काडला। ओके, आनी उजो कंप्लिटली आतां सद्या पालयलो आहा। कितले लॉस जाले आसतले? लॉस ताका बरें जातलें, 10-15 लाख तूं जावपाक शकता। हांव म्हणटा ते म्हणटा युटेन्सिल्स बी आहाय तेजे भरपूर, ते यूज बी करताले कोणा कामाक एका जेवणाचे यूज करताले। सो सगळे आतां भांगार आहले म्हणटा, तो आतां कळना ते भांगरा कितें पयशे। सो भांगरा लागून हांवें इतलें म्हणलां, 10 लाख हे भाशेन रावंड हे फिगर आसतलें। सो आतां डिटेल गेले शिवाय ते कांय कळपाना। फोन केले शेजाऱ्यान, आम्ही 2 नंतर गेले हांगच्या काही ना 2 नंतर येवपाक गेले शेजारी आशिल्लो तो अडेचांक गेलो म्हणटा तेन्ना सुद्दां कांय नासलें। तेजे नंतर 2:45 सुमार म्हाका फोन येयलो। कितले लॉस जाले आसतले तुमकां? बरें आसा ती कपडे हे ते सगळे आयदनां गेले, भांगारूय गेले, बेड, फ्रीज, हरमर सगळे गेले। कोण कोण राहता घरान? हांव, म्हाजी बायल आनी 2 भुरगे। ओके, ती कोण नासली घरान? कोण ना घरान कोण आसना। एक कुत्रो मेलो आमचो। तो बांदून आशिल्लो? हय, अरे पोळो दिसता। हे दोन्ही तुमचे दोन्ही जुणे? हय ओके, तो बांदून भितर आशिल्लो। हय।